सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो कशी आसा सगळी तुम्ही. तर आयचो मिनी ब्लॉग हांव स्टार्ट करता सांजच्या टायमार आणि त्याच बरोबर कुळागरांसून स्टार्ट करता. सो कुळागरान सांजच्या टायमार सनसेट न्हय भरपूर बरो दिसता आणि तुमचे बरोबर म्हटले शेअर करूया सनसेट कसो कितें आसा आयचो तो म्हटले तुमकांय बीन दाखोवया. तर हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता बरो असो सनसेट दिसता आणि कुळागरान सांजच्या टायमार भरपूर बरें दिसता. तर हांगसर न्हय कुळागरान भरपूरशीं मोरांची पाखां जी आसता न्हय ती पडलेली आसता. सो ती हांव सोदतालें. एक दोन पाखां गावली सुद्दां म्हाका, बट तितली बरी नासली. आनी हांगसर पळयात एकदम हिरवेगार सामकें वातावरण तर इतलें बरें आसता हांगा. आनी आतां थंडी पडटा न्हय तेका लागून आनीकूच वेदर खूब बरें आसता. म्हटल्यार वातावरण एकदम बरें सामकें. तर हांगसर मोराची पाखां सोदता सोदता भरपूर अशे पक्ष्यांची पाखां सुद्दां मेळटालीं आनी सुपारे काका गेले खूब अशे पडलेले आसले. सो वेचपाचे आसले आनी तेंच्या कुळागरान आयज दोगा जाणां हेल्पाक अशी कामांक सुद्दां आसली. सो भरपूर अशे सुपारे एकीकडे अशे एकठांय करून दवरलेले आसले. तर हांगसर तुमी पळोवंक शकता. तर फायनली एक मोराचे पाग म्हाका गावले आनी पळयात हांगसर काम सुद्दां चालू असलें. अशी भरपूरशीं मोराची पाखां हांवें कलेक्ट करून घरा कडेन हाडून दवरलेली आसा बरी सामकी. तर मम्मी हांगसर तुमकां हाय करताली आनी तिकाय बीन मोराचे पाग गावले. सो ती दाखयताली तुमकां. तर 3-4 अशी पाखां म्हाका गावली आनी हांगसर हेंची मजा जाल्ली कुळागरान खेळपाक म्हणटा तशी. तर गायज असो आसला आयचो मिनी ब्लॉग. आय होप सो तुमकां आवडलो आसतलो. आयचो मिनी ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन मिनी ब्लॉगान. बाय बाय.